हेलो फ्रेंड्स ऐसे वैसे एजिकियल के गिफ्ट ओपन करतली ओके एजिकियल आर यू हैप्पी यस ओके ही इज हैप्पी ओके ओके येनू मुगे एकटी कजनान दिलो तेका गिफ्ट आता ओपन करता आनी तेका दाखयता तुमचे सामक्रा दाखयता आर यू हैप्पी एजिकियल you want gift you want okay you open you open it open okay open करूया आवाज मातशे येतलो You like it? Wow! You will give Baba? You will give Baba? Give him. Give Baba. इसको जावन और पाची. ओए. Okay. मुको एक तो याले ना पाची. Okay. At next gift. एका हो दिला कोणे ओके हो ओपन करूया अरे बास्केटबॉल एजू बास्केटबॉल गिव मी टेक एजू टेक Let's see. Basketball. Okay. आणि next gift आणि एखादा का तो घेन गेलो तेका तो गिफ्ट लायक जाल दिसता देखून तो घेन गेलो तेका आणि नाक मूळ दिसतणे तेका तेजेर पूर म्हण हॅप्पी म्हण आपण एक लायक जाल तो आता होते ड्रेस पळय तेका चय अच्छा एजू बाबा कोणी गेलो अच्छा ओके बरं दिसता आणि एक वॉल्ट आहे का याचे असे ओपन करू आणि याचे एक तुमगे कजनान दिला बाबा ड्रेस दिला ओके शॉर्ट्स आणि याचे टी शर्ट प्रिन्सचा कलर बीन बरो हा ओके आणि एक पेन एक तो हालो ते आणि एक तो हालोले आणि नेक्स्ट बस लाइट कलर सोबर ओके आणि अनेक हां आणि अनेक टिमे कजनान याचं हे दिलं तेका बाबा शॉर्ट्स आणि हे तेगे बरो हा कलर आणि हाचो गिफ्ट पडलो तेका बरो हा ब्राईट सामको रोम्पर 3 रोम्पर झालते गेले आणि एक रोम्पर आहा तेका वो आणि तेका चडशे हे पळय एनवलॉप्स कांय जाणां फॅमिली मेंबरान एनवलॉप घायले एनवलॉप्स पळय आणि
लास्ट टायम हांवें तुमकां सांगलो न्हू गोल्ड शॉपार हांव गेलो म्हणून. ओके थिंग न्हू एक्चुली हांवें तुमकां सांगलो न्हू गोल्ड शॉपार हांव गेलो म्हणून. ओके थिंग न्हू एक्चुली मुगे भावान तेंगे माम जाता न्हू तो तेका आपणागे तेका हें दिल्या चेन दिल्या आनी तेका न्हू सोगल्या तेणें मुगे भयणी दोग जाण बाब आहाय न्हू तो सोगलें फर्स्ट बर्थडे या चेन दिली तेणें मुगे बाबाकूय दिल्ली आनी तेकाय दिली तेणें आनी बरी दिसता डिजायन म्हाका खूब लायक जालो तो. ओ एक्चुली तेगे चॉयस आम दुसरी चूज केल्ली आनी तेका आमी दाखयल्लें म्हाका आपयलें आमी एकटी एक्चुली एश कोताय आमी समज तेगे बाबा दिवपा आहा न्हू जाल्यार हांव वयता मामी बारपू आनी एक सरप्रायजेस तेंकां मुगे भयणी लास्ट टायम आम दिलो न्हू हांवें आनी मुगे मामीन वचोन तेणें मुगे भावान पयशे दिल्ले आनी तेणें केल्ली. सो हे बार मुगे भयण बिजी जाली मातशें आनी म्हाका वचूं पडलें. ओके सो चॉयस आम दुसरो केलो धाकटी बारीक केलोली मुगे भावान म्हाका सांगलें मागीर ना ती नाका ही कोर मातशें मोटे आहा ती कोर हूंय पोतून फोन केलें तेणें बील बी सगळी केल्लें आमी ती मातशी बारीक आहलो ती चूज केल्ली आनी म्हणलें नाक रे हें ना हूंय म्हाका सांगता ही कोर हूंय आपणागे चॉयस आसूं हूंय. मागीर केलें तेणें तेका म्हज्या ल्हान तो म्हजे फुड्यान 5 वर्सां ल्हान तो. ओके आनी भायर आसता तो हिंगा आसला आनी थँक्यू. आनी न्हू तुमकां मुगे फॅमिली मेंबर जी कोण बर्थडे आयिल्ली येवन मुगे बाबा अशें करून ब्लेसींग दिला जाय जाणां आमकां हॅप्पी केलें त्या दिसा बरें दिसलें सगलीं येयलीं आपयलो तितलीं येयलीं आनी तुमकांय मुगे यूट्यूब फॅमिली बीग थँक्यू तुमी बाबा एजिकेला ब्लेसींग दिलें. हॅलो फ्रेंड्स एचे आतां न्हांवून येयलां 7:30 जायन गेली आनी आयज न्हू म्हाका अशें उगडास येयलो एक्चुली बाबागी बर्थडे हांवें लास्ट टायम सांगलो न्हू 22 म्हणून आजून आमगे बाबागे सगळ्यान वीश केलें पूण एक्चुली बाबागे बर्थडे 22 आनी 22 ताका मिसा बी वतले मागीर आनी धाकटीशी घराको कितें कोत्तली अशें करून धाकटीशी बर्थडे हाडून आमचे मोदें कोत्तली धाकटी सेलेब्रेट. ओके आनी अशें म्हाका उगडास येयलो आयज गेले ते वर्सा न्हू हांव खूब टेंशना आहलोलें गेले ते वर्सा आमगे सासपाय न्हू बरो ना आहलोलो एटॅक केलो तेका एक सायडीन न्हू अशें करून हें जायन येयलो तेका आनी तेन्ना मुगे सासपायक थोडें खबर आसतली हिंगा रेडकर पोरवोरी न्हू पेडणे रेडकर हॉस्पिटल आहा चोय थिंग वयलो तेका आनी थिंग तो एडमीट आहलोलो पयस पडटा न्हू बरें पयस तें. सो मुगे सासमाय तेजे फुडें आहलोली आनी मुगे सा लास्ट डेज चलताले हेच म्हयन्या तें आनी हांव सा टेंशना अशें आहलोलें कित्याक केन्ना 9 म्हयने न्हू आनी सा एंडिंगा पावपा येयला डॉक्टरान सांगलो म्हाका एंडिंगा पोटां येयलें जाल्यार यो म्हूण. सो ती मुगे सासमाय आनी सासपाय थिंग आसताली आनी मुगे घोव कितें कोतालो सकाळ उठोन थिंग वयतालो तेंचे फुड्यान. सो कितें हाडू बी पडटा न्हू मेडिसिना बी न्हू सो हांव आनी भाव हिंगा आसतालीं दोगांय आसतालीं आनी आमकां नेबर बी नाय चडशीं आनी म्हजें दिसा एक टेंशन अशें आसतालें की आनी हांव देवाको मागोवत रावतालें अशें करून जेजू तूं वाट कर म्हूण सदां आनी तूं म्हूण सांगाता राव म्हूण कित्याक केन्ना पोटां येयत तें सांगो जायना आहलो न्हू. सो मागीर कितें जालें ती चिंतना आसतना मुगे सासपायक घेवन 21 मुगे सासमाय ती तांकां डिस्चार्ज दिली आनी ती येयली इवनींग टायम येयली ती आनी इवनींग टायम येयलें आनी एका 22 रातचें 4 अशें मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 4 अशें मुगे पोटां येयलीं आनी तेश कोन्न तेणें वाड्यार सांगून दवरलेलें एकटें कोण आमगे वळखी आहा ड्रायव्हर कितें अशें करून म्हाका तेणें सांगून दवरलो तुका दिसता आनी आमकां कोण नाहलो अशें करून वचपा बी तूं म्हणटली ती म्हाका एकटी सोडून वयता म्हूण पूण ते टायमार न्हू अशें करून आमकां खूब कोण नाहलोलीं वचपाक मुगे घोव एकटो बायक गाडी चलयता न्हू तेका भाव बी कोण ना सो तेका करूं पडटालें कितें कोत्तलीं अशें करून आमी कोत्तालीं तशीं एडजस्ट कोत्तालीं
ओके कोणाली कंप्लेन बी कांय नासलोली मुगेली बी कंप्लेन कांय नासलोली हांवच म्हणटा तांकां आनी मागीर कितें जालें 4 पोटां येयलें म्हज्या 22 आनी मागीर आनी हांवें चिंतलें आरे आयजू इवनींग ती येयलें आनी चोय जेजून कितें कोत्ता तें सारकें केलें म्हण हांव जेजूक मागतालें आनी जेजून तेशें केलें म्हण आनी म्हाका होरें त्या टायमार न्हू सामकें अशें करून एक हें दिसलें जेजूलें ही वाट जेजून केलां आनी मागीर गेली 4 गेली हॉस्पिटलां बाब मागीर 7:45 म्हणल्यार जालो कित्याक सांगो पावलें कित्याक आयज न्हू हे दीस हांव तेशें सपोज आतां गेलें तें कितें जालें आम रोखडी उडाच कोताय वोय गेलें तें संडे आम हेस्ता गेलोली न्हू कांय न्हू म्हूण 8 दीस जाले अशें करून सो म्हाका उगडास येयलो की हे दिसा हांव खूब अशें करून टेंशन आहलो म्हण आनी कांय न्हू म्हूण 1 वर्स जालें बाब वर्सां जालो अशें जालें ओके आनी तुमकां म्हळ्यार शेअर करुया तुमकां सांगया आनी इतलें ओके आनी आतां हो एंड करपा येयलो हांवें व्हिडियो काडलोलो तो गिफ्ट ओपनींग आतां म्हणलें एंड करपाचो सो हांव तेजेरूय एंड करतलें आय होप तुमकां मुगे धाकटो असो व्हिडियो लायक जातो म्हूण सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय सदां मोग आसूं आनी असो म्हाका मोग दियाय तुमचो ओके थँक यू